Come and worship royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Alleluia, 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 alleluia. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Alleluia, 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 alleluia. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship. यात ताका नमस्कार करूया. बो पवित्र संस्कारान जेजू आमचे मुखार हाजीर जाला. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. ह्या देवाच्या पुताक संसारको नमस्कार फावो. ताचीच महिमा, ताचीच पदवी. ह्या आमच्या सुमयाक भोव पवित्र संस्कारान तो खरेपणी ह्या पवित्र संस्कारान आमचे पासत हाजीर जाला. देखून सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळे शक्तीन आमची मान खोल भागावन ताका परनिपाट आनी नमस्कार करूया.
नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नव्या वर्सान नवे भाशेन नव्यान आमी जेजूच्या पांयाशी आयला. ह्या नव्या वर्साक हे नवे सकाळी सगळे नवेपण आमी घेवन ताच्या पांयाशी आसांव तेन्ना आमचें जिवीत आमचें मन आमचें काळीज आमचे आवंडे आनी हेर सगळें ताच्या पांयाशी दवरुया. हे नवें वर्स उदेताना वा नवो दीस उदेताना आमचेर उदेलो ते देवाचीच कृपेन आनी देवाच्याच बरेपणान आमचें मन आमचें काळीज ताका उबारता आसतना आमी गीत करतले हांव नवो दीस उदेताना W18. ह्या नव्या दिसाक आमचें दर एक जिविताची घडी आमच्या जिविताची एक वाट जेजूच्या पांयांक आमी हाडुया. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया ओप्रिमी तुजो मोहिमो जिणेचो कोरो सुर्या ओप्रिमी तुजो मोहिमो जिणेचो कोरो सुर्या नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया दूर दिसा बघून येसू संतोषान काळी सुटा दोषी जाता आत्मो 3 वाजता तुका बाबा दूर दिसा बघून येसू संतोषान काळी सुटा दोषी जाता आत्मो 3 वाजता तुका बाबा नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया ओप्रिमी तुजो मोहिमो
novo dís udertana udelo amchir donia amche boet sorbes fora acuditus por solutus oprotas somos andisufor amche boet sorbes fora facuditus oporus por solutus oprotas somos andisufor novo dis udetana udelo amchir donia novo dis udetana udelo amchir donia novo dis udetana udelo amchir donia. Novo dís, nove वरस, नवी उतरां, नवी उमेद, नवो भरवंसो, आमचो भावार्थ जीव, आमचें मन आमचें काळीज आनी हेर सगळें आमी देवाच्याच हातांत घालून हें वरस नवें वरस सुरू आमी केलां. आमचें मन आमचें काळीज आमच्या उतरांतल्यान आमच्या देवाक उबारुया. आदल्या वर्सा पासून देवाक दिनवासून आर्गां दिवन हीं नवीं पावलां देवाचेच कृपेन आनी देवाचे कुशेन आमी मारून आमकां तो उलो मारता. जण आमी आमच्या व्हडल्या तड्यान आमची मागणी ह्या सोम्या जेजूक उबारुया. सर्वेच्या मोगाल बापा तुका आर्गां दिता, दिनवासता, वाखणटा, तुजी स्तुती करता. नवो जीव तुवें आमकां दिलोय आनी नवें वरस मोगाळा जेजू तुवें आमकां दिलोय. मोगला जेजू गेल्या वर्सा आमी जायतें कितेंच बरें करपाचें आमी चुकलां जाल्यार मोगला जेजू तूं कडेन हांव माफी मागता मोगला जेजू. आनी नव्या वर्सान जें आमचें कितें बरें करूंक जाता मोगला जेजू तें तुका आमी करपाक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. आमची मनां काळजां तुज्या हातीन घालता. तेच भशेन मागता मोगला जेजू हे सगळे कुटुंब आमचे क्रिस्तांव कुटुंब जे पळय आसात मोगला जेजू तुज्या हातीन घालता. सगल्यांक कृपा बळ दी म्हूण मागता. तुजे शिंव तुका चिंतून रावपाक जायतीं वर्सां आमी मागत रावल्या पूण ह्या वर्सान मोगला जेजू आमकां कृपा दी टू बी कंटेंटेड वीथ वॉट वी हॅव. आनी ज्या घरांनी सुसेग ना, शांती ना, तांकां एक कृपा मोगला जेजू तूं दी. तुज्या शिंव तुजो मोग अनुभव, तुजें बरेंपण देखूंक आनी आमच्या जिवितान सदांच जेजू आमचो सोरोंडार म्हूण आमची सोरवंट करूंक येयलाय म्हूण सगल्यांक करपा स्वत मानून दी मोगला जेजू. आनी सदांच आमकां सगल्यांक तुजें शिंव एक कृपा दियो आमकां वयर एडोरेशनान मेवता जावं बुधवाराक जावं शुक्राराक तुजें शिंव वेळ सारून आनी कितलें बरेंपण आमच्या जिवितान येता तें आमी अणभवूंक आमकां तुजी कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. आनी सगळे घराबान मोगला जेजू शांती सहजकाय दी म्हूण मागता. सगळ्यांची दुयेंस पेस पिडा सगळी पयस कर म्हूण मागता मोगला जेजू. तेच भाशेन मोगला जेजू आमचे
क्रिस्तांवांचेर वायट कितें येवचें आहा तें सगलें तूं निवार मंगळा जेजू. कित्याक तूं आमचो सरोंडा. ज्यो दिसाक तूं आमकां ही भेट कोत्ताय मिसाच्या बलिदानान ही लोकांचें मन आनी काळीज उदकें करून आनी तुजो मोग अणभव तांकां सगळें करपा आनी बळ दी म्हूण मागता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Blessings in the past year, our misfortunes, our fortunes. This year is, the change is just a calendar change. Bless us, Lord, in the coming year with your wonderful presence. We love to be in your presence, Lord. Give us the grace to come and worship and adore you. Thank you, Lord. For the beautiful year of 2025 that you blessed me, my family, and all my dear ones, and all of us. I ask you pardon for all those moments that we may not have been loved the way you wish. That you have given us a chance, Lord, in this new year. Brighten our life in this new year. I lift up all the broken homes, all the broken relationships to be mended in this year, Lord. I lift up each and every family member of my family, very especially my brothers and sisters. Lord, I ask you to pour your abundant mercies and blessings on each one of them, on each one of us. Give us the grace to be able to forgive one another if there are any misunderstandings. Lord, it is only you who can heal all the wounds. आमकां तुका मोगाडा जेजू, गेल्ल्या वर्सा पासून आनी आमकां हें नवें वर्स पळोवन दिल्ल्या पासून आमकां तुका मोगाडा जेजू, आमकां भलायकेचो वाडण भितर आमच्या जिविता वरवीं तुजो भाव खूब जावन आमकां उदीक वावरान काड जेजू, आनी आमचे शिवाय मोडाय तुज्या वावरान कितें काडून उडय. सरीच्या बापान पुत्रान कमी करता तुका लागता हे दिसा पासून हेळा पासून हे घोडे पासून तो तुवें आमकां दीस दिलो देखून हांव तुका लागता. नवें वर्स आमकां तुवें दिलें देखून हांव तुका लागता जेजू. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, उन्नत आनी मान तुका जेजू. खूब जाणां पावो जावन बरें जेजू तुका तुका दिलो आसता जें कितें फाटल्या वर्साक घडलें ज्यो वस्तू आमच्यान करून जावंक ना ती आमकां ह्या नव्या वर्साक बुद्धी करूंक आमकां तुजोच आदार आनी तुजेंच मार्गदर्शन आमकां पावो करूंक लागता. मोगाळा जेजू, ही तुजी पोरजां तुज्या पांयांशी आयल्या. नवें वर्स, ह्या नव्या वर्सान जायते नवें आमकां फावो जातलें म्हूण आमकां खात्री आसा. हें सगळें तुज्या हातान आमी घालता. क्रिस्ती जिवीत जिवंक घडये अवघडायो आयल्या. मनशाळें जिवीत जिवंक आयज अवघडायो आयल्या. हे सगळें तुज्या हातान आमी घालता. आमचे गांव राखूंक, सांबाळूंक, जमीन राखूंक, दोंगर आनी नदी राखूंक जायते जाण जे भायर सरलेले आसात तांकां तुज्या हातान घालता. तांकां राख आनी सांबाळ. जे कोण हॉस्पिटलांनी आसात
किरीत भाशेन आमी मागता नाविलोचो तरणाटो एडबर्ग पेरेरा ताका पेकोणीचो हात लाय. सगल्यांक जी कोण बरी ना तांकां पेकोणीचो हात लाय. आमकां जण एकल्याक आमचें जिवीत तुज्या हातान दिवन चलूंक हे मिसाचे भेटेक आमकां तयार कर. दिसाच्या दिसाक मिसाचे भेटेक आख्खें वरस भर आमी येतल्या तेन्ना आमी आमचें जिवीत तुका नव्यान भेटूंक आमकां फावो कर. W14 आख्खें आमचें वरस आनी आमच्या वर्साचें जिवीत, आमच्यो वर्साच्यो घडण्यो, आमच्यो करण्यो, आमची चिंतनां, आमचे आवडी, आमची भिरांत, आमचे दुबाव, आमचे कोश्ट त्रास सगळे जेजूच्या हातान घालुया. ताची कुरपेक आनी ताच्या आदाराक उलो मारुया. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक दर्यारोडे आदारोता कशें संवसार म्हाका रोयता तेन्ना म्हज्या सुरुवातीक गीत घेऊया. A2 पेज नंबर 1. A2. आमच्या बाबा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्याचे मिसाचे भेटेन. नवें वर्स आमी सुरू केलां. आयज दुसरो दीस नव्या वर्साचो. किरीत भाशेन आमी देवाक सगळ्या देण्या पासत दिनवासुया. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता रुथ झेवियर आपली बरी भलायकी पासत. दुसरें इंतसांव भेटयता सोपून गेल्ल्या फ्रांसीस अंतांव आनी आंजेला अंतांव हांचे पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. जॉन आनी नॅटी डिसुजा आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. एनी नोरोना आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. देवान तिका पेकोणेचो हात लावंक मागुया. किरीत भाशेन मागुया एडबर्ग पेरेरा हो तरणाटो जो पुलिसांची मारामारीन एके भाशेन जखमी जाल्लो आजून पासून GMCन आसा आनी कश्टवता.
ताची काळजी घेतल्या पासत दोतोरां पासत नर्सी पासत आनी आमच्या GMCच्या ऑफिशल्सां पासतूय मागुया. वेगवेगळे तरेची आंदोलनां आमच्या गोंयांत चालू आसात, जावं चिंबेल, बेतूल, आरांबोल आनी हेर दुसऱ्याय जाग्यांचेर वेगवेगळे बेकायदेशीर कामां जी चल्लेलीं आसात त्या पासत. हें सगळें देवाच्या हातान घालुया आनी आमकां नीत फावो कर आनी आमची राखण कर म्हूण देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, ह्या नव्या वर्सान आमी जेन्ना भितर सरल्या, आमी दिसाच्या दिसाक आमचो भावार्थ जिवंक आमकां आनीक एक पावटी उलो, आमचें अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी समजून घेवंक आनी जेजू क्रिस्ताक सदांच ती चिटकून दवरूंक आयज आमकां आनीक एक पावटी उलो. जायते पावटी आमी आमचेंच अस्तित्व विसरून जें कितें आमकां फावो न्हू तें आमी करूंक पावल्या, पातकाचे वाटेन आमी ओडल्या. असलें आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकूत कर, सुमया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सुमया काकूत कर. सुमया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बाझील आनी ग्रेगोर ह्या भाग्यवंतांचे देखीन आनी शिकवणेन तुजी पवित्र सभा तुवें उजवाडायली. खालती जावंक तुजें सोत शिकूंक आनी प्रिती मोगाचे जिणेन तें विस्वाशीपणान सांबाळूंक दयाळपणी आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवान जुआंवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, फुटकिरो कोण जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणूना तो होच क्रिस्ता विरोधी. बापाक तसो पुताकूय तो मानून घेना. जो कोण पुताक ओळखून घेना ताका बापूय मेळ्ळो ना, पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश औरंगाबाद तावन तुमी आयकला तो तुमचे सवें सदां सांबाळात. सुरवातेक तावन आयकल्लो संदेश तुमचे सवें तगलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें आसतल्यात. ताणें तुमकां भासायलां तें हें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतल्या ती मागणी तुमचे सवें आसा, देखून दुसऱ्या कोणाचेच शिकवणेची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकवण मेळटा ती कोरी फोटकिरी न्हय. देखून हे शिकवणे प्रमाणे चलात आनी ताचे सवें रावात. हय, प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सवें रावात. हे परी तो दिश्टी पडटलो त्या ताच्या दर्शनाच्या दिसा
व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतले आनी तो आमकां लोजेक घालून आपणातावन पयस करचो ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. शेकाणशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. परतून म्हणयात, शेकाणशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली वचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावड्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, शेकाणशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलचे कुळयेंताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, शेकाणशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकाणशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, शेकाणशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो, पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुम्या. जुवांवाची गोवायकी ही, तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारच्याक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेमांत पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तीपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? तूं एलिजा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणीं ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवांवान म्हणलें, इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयलोले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुवांवान परतीपाळ केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दिता. पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो. पूण ताच्या व्हाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेन जॉर्दानचे पलतडी जुवांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रश्न आनी जबाब. आयचो प्रश्न सुरवातेक पयल्या वाचपान आमी आयकला तो 2 उतरांचो. फटकिरो कोण?
आनी रोखडोच बागेवन जुआंव हेच आपले चिटीन ताका जबाब दिता. सादो जबाब एक वाक्याचो. जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणना तो, जो कोण जेजूक क्रिस्त म्हणना आनी मानून घेना तो फटकिरो. भाव भयणीनो, जुआंवाकूय प्रश्न विचारलो, तूं कोण? जुआंव आपलें अस्तित्व सांगता. हो प्रश्न विचारचे पयलीं ताका प्रश्न विचारपाक कारण आसा. कित्याक विचारलो हो प्रश्न ताका? सगल्यांकूच असो प्रश्न विचारतात काय? ना, सगल्यांकूच असो प्रश्न विचारना. पूण जुआंव स्नान दितालो आनी स्नान दिता आसतना परगोडटालो. आनी तो याज्ञिकी कुडींतलोय न्हय आनी धर्मशास्त्र्यांतले कुडींतलोय न्हय. आनी देखून प्रश्न हो कोण खोर संदेश दिता, मोठो संदेश दिता, जिवीत बदलपाक आपयता. जाल्यार तूं कोण? एलिजा तूं? ना, एलिजा न्हू. खंयचोय प्रवादी तूं? ना, प्रवादी न्हू. पूण आपलें अस्तित्व, आपली आयडेंटिटी सारको जाणा जाल्लो जुआंव म्हणटा, हांव हो ताळो जो अरण्यान बोवाळ मारता, अरण्यान बोब मारता. आनी ही बोब कसली? जिविताची नवसरणीची. जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान मानून घेयात, कित्याक सोडवंडार आयलो. भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना नव्या वर्सान भितर सरलेलीं आसा 2026, वेगवेगळे तरेन आयज जीं आंदोलनां जातात आमच्या गोंयांत, एक आवाज, आमचें अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी, आमची गोवन आयडेंटिटी आनी आमचें अस्तित्व आमचे जमणीक एक जाता. जरी तर आमची जमीन काबार जाल्यार आमचें अस्तित्व काबार जाता. आमचें अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी आमच्या पर्यावरणाक लागून आसा. उदक, झाडां, दोंगर, नदी हे सगळें आमकां एके भाशेन आमी आयज कितें, आयज गोंयकार कोण हें सारकें मांडून हाडलेलें आसा. आमचे वेवसाय, आमचो कल्चर हें सगळें. जाल्यार ह्या संदर्भान आयज आमकां फटोवपाकूय जायते जाण उठलेले आसात. जशें जुआंवान म्हणलां, क्रिस्त विरोधी आसात, तुमकां फसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इल्लें तुमकां बरयतां. देवा कडची तुमी घेतल्या ती मागणी तुमचें सवें आसा, देखून दुसऱ्या कोणाचेच शिकवणेची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकवण मेळ्ळ्या ती खरी, फटकिरी न्हय. देखून हे शिकवणे प्रमाणे चलात आनी ताचे सवें रावात. एकदम गरजेचें आमकां ही मागणी फावो जाल्या ती बावतिजमाची. आनी बावतिजमांत आमकां पवित्र तेलाची मागणी फावो जाल्या. तातूंत आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळलें आसा. आनी हें आमचें अस्तित्व भाव भयणीनो भोव व्हरतें देवा कडलें. आनी देवान जरी तर आमकां हें अस्तित्व दिलां, ही आयडेंटिटी दिल्या, जाल्यार ती पिड्ड्यार करपाक जायना. आमी जबाबदार मनशां, आमकां जण एकल्याक ही जबाबदारी आसा. ही आमची क्रिस्ती आयडेंटिटी, क्रिश्चन आयडेंटिटी आमी सांबाळूंक. आनी ती सांबाळचे पासत जो उलो आमकां जुआंव बावतिस्ट मारता, आमच्या जिविताची नवसरणी दिसाच्या दिसाक ती करची गरज पडटा. कित्याक दिसाच्या दिसाक फसोवपी क्रिस्ता विरोधी जायते आसात, ते क्रिस्ताक मानून घेना. थोडे भायल्यान आपल्या उतरांतल्यान दाखयतात, पूण तांच्यो करण्यो आमकां साफ दाखयता की हे फटकिरे. आनी आयज असले फटकिरे आमचे मदें जायते जाण उपजपाक लागलेले आसात. एक एकलो पयलीं उपजला जायत, पूण आतां एक झुंडूच जाल्लो आसा. आनी देखून ही चोत्राय आयज आमकां बागेवन जुआंव आपले चिटीन दिता ती भोव गरजेची. आमी सादूर रावूं, आमी जाणा जावं. आनी हें आमी जरी तर करतले जाल्यार सादी वस्त आमकां बागेवन जुआंवान सांगल्या, प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सवें रावात.
आनी जेजू समेर रावत जाल्यार तो दिश्टी पडटलो तेन्ना ताच्या दर्शनाच्या दिसा व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी तो आमकां लोचेक घालून आपणातावन पयस करचो ना. लॉज जावपाची आसा थोड्यांक. जे कोण क्रिस्ताक मानून घेनात, क्रिस्ता विरोधी जाल्यात, क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे चलनात, तांकां लॉज जावपाची आसा. आनी ती सासणाची लॉज. आयज घोडी आमकां क्रिस्तांव म्हणून आमी क्रिस्ती भावार जियेता म्हणून घोडी लोजेक घालतात, अपमान करतात. जावं आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत वो जावं आमच्या मिसावान ही लॉज आमकां कोणूय करता जाल्यार तो भिमान सोसूंक आमकां बोड आसा. कित्याक आमी क्रिस्ताची, आमी क्रिस्ता सोबे आसा. जुआंव बावतिस्तान जो उलो मारलेलो आसा तोय मोतीन दवरून आमी जण एकलो समजून घेवंक हांव व्हड न्हय पूण म्हज्याहून व्हड म्हजो जेजू क्रिस्त, जो देव जावनूय मनीस जावन ह्या संवसारांत आयला आनी आमचें जिवीत आयज फुडें व्हरता. देखून तो सांगता त्या प्रमाणे आमी चलूंक, खालतिकायेन मानून घेवंक आमकां फावना. जाय तें ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना अशें जुआंव बावतिस्तान म्हणलेलें. आमकांय जायत्यो वस्तू कडेन फावना, पूण त्यो फावनासतनाय आमकां फुकट देणें देवान जरी तर दिला जाल्यार आमकां जबाबदारी आसा. तर हे भेटेंत आमकां आयज करपा मागुया. नव्या वर्सान आमी भितर सरल्या, नव्यो जबाबदारी आमकां मेळ्ळ्यात, नव्यो जबाबदारी आमकां रावतात आनीकूय. आनी ह्या सगळ्यान आमचें क्रिस्ती अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी, क्रिश्चन आयडेंटिटी आमी राखूंक, सांबाळूंक आनी हे भाशेन हो समाज नवो करूंक, आमची भोंवतण नवी करूंक, आमचें पर्यावरण आमी नवें करूंक, आमची कुटुंबां आनी आमचे गांव नवे करूंक, जाता तितले पोटतिडकीन वावरूंक आमकां ही भेटीन कृपा मागुया. बेटोने गीत घेवया. C15, पेज नंबर 34. C15. देवा उतर आमी घेतला, जबाब दिला, जबाब जावी जिविताचो म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र चलीच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, बागेवन बाजील आनी ग्रेगोर हांच्या परबेच्या दिसा तुजे वेदीचेर आमी दवरता ती बोली प्रसन्न जावन पळय. तिचे उद्देशी तुज्या नांवाची महिमा परजडूं आनी आमच्या पातकाचें बोगसणें आमकां मेळूं. बऱ्या करण्यांनी भरलेलें आमचें जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाखाणणी दिवं.
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं जय सोम्यास आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वर थंय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बाजील आनी ग्रेगोर तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब समारंभूक तूं तुजे पवित्र सभेक फावो करताय. तांचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. तांची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 डोलबारांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार मोडला तुज्या नांव वैभवान उंचोगीत सोय सोय सर्वेश्वराचे नांव येता सोय उंचोगीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर घोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी एक चिकनें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसो आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेप जे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवंत बापा फिलिपनेर आमची गोवडी बापा सिमिया आमच्या दारी गोवडी बापा आनी सगळे यादनेकी वर्गा बराबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनोय जेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्ताक ते पडजुडीत मुखाम आपण फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता हांव कुवामारी देवाची मागीर सांगाती भाग्योन जुजय जपोती भाग्योन दोत्तां भाग्योन जयवास आनी सर काडी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दिताय सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. तूं कोण जण एकल्याक आमकां आमचें अस्तित्व आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सवें आसा. तर आमी जेजूची पाटलावदारां क्रिस्तांव म्हणल्यार हांव आनीक एक क्रिस्त हेंच आमचें अस्तित्व आमी आमच्या मनान दवरून आनी ताचे विशीं आमी सदांच खुशाल जावन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटीक पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर आमच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Lord, my
सोमी म्हणटा तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यान आनी तुमी वचून फळां दिवच्याक तोखता तसलीं फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागयोन बाजील आनी ग्रेगोर हांणी दवरलेलो आनी उचारलेलो भावार्थ आमी धरूंक आनी उचारूंक आनी ताचे शिकवणेन आनी देखी परमणें जिवन ह्या भावार्थाक बऱ्या कोरण्यांनी गोवाय दिवंक आमकां धाराळ कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोलोवपाक शेवटाक गीत घेवया. H5 पेज 108 H5. Deus